मडगांवां दक्षिण गोंय कलेक्टर बिल्डिंगेन लायटीची कटकट नित्याचीच वेल्यान जनरेटर ना लायट गेल्यार दोनूय लिफ्टी आसा थंयच बंद पडटात। मंगळारा सांजे वरभर लायट गेली आनी दोनूय लिफ्टींनी मेळून 6 जाण अडकले। फायर ब्रिगेडवाले पावता म्हणसर लायट आयली आनी लिफ्ट सुरू जाली। लिफ्टीन जाणटे बायल भुरगीं अडकल्ली जाल्यार ह्याच प्रसंगाचें कितें जावपाचें काय म्हूण लोकांक हुस्को। पावलो लिफ्ट स्टार्ट करपाक लायट गेली म्हूण कोण 4 जाण भितर आसलेले 4 जाण ह्या वाटेन 4 जाण दोग जाण त्या वाटेन 6 जाण आनी एक वर्स भितर उरले आनी फायर ब्रिगेडी तरी तांकां लायट येयली आनी तांकां काडले भायर आनी तांकां गोवोरमेंटा मनशान तांकां पिवपाक उदक दिलां हाडनाका। कितें दिसता जनरेटर बी काय ना? जनरेटर म्हाका दिसता जनरेटर स्टार्ट मारलो बी म्हूण ते हिंगा सगळे ऑफिसर बी आसलेले। एक पुलीस आसलो हिंगाचो कलेक्टराक गेलो मोटेलोच पुलीस आसलो तोय बी ट्राय करतालो कोणाक फोन मारपाक। फायर ब्रिगेड येयली आनी लायट येयली तांकां भायर काडले 4 जाणांक हिंगाचे। सगळे बरें जालें? हय सगळे बरें मागीर कामीन सामकें बुडोवन सामकें फस्ट्रेट जाल्ले। म्हणजे हिंगा आतां लिफ्ट गेल्ले लायट गेले जाल्यार लिफ्ट बंद पडटा? लिफ्ट आतां आनी सपोज बरें जालें ते यंग भुरगीं आसले म्हूण भितर जाणटी बी आसले प्रॉब्लेम जाता आशिल्ले ल्हान भुरगीं आसले। The lifts are failing every minute also, and there is no caution. People are becoming panicky when they got stuck in between. The government should put to look after this maintenance. And there should be power. Yeah, there should be a power bank. Yeah, really, there should be a big generator or something installed for maintenance purpose. There is a certain technical fault with respect to our generator sets here, and yesterday also there was some low voltage from the back end because of which our panels were tripping. And today, though there is no low voltage, but because of certain again technical difficulty, we are facing problems. The reason is overall the maintenance of the building has been handed over to PWD, but there were certain aspects which are yet to be rectified by GSIDC. They are still bound to rectify it because those defects were there since the beginning, which includes an RMU unit and some transformer there. So there is a licensing gap between electrical and the GSIDC. I have made a note of it. I have reported it to the government in strong terms. आता पळया गोयच्या सरभोवतणेच्यो काय खबरो। सरकारी कर्मचारी सांस्कृतिक मंच गोवान 16 आणि 17 जूनाक कला सृजनोत्सव कार्यावळ दवरल्या। कार्यावळीत सरकारी कर्मचाऱ्यांक वेगवेगळ्यो सर्ती आसतल्यो। सांस्कृतिक मंच गोवा हातूंत गोवा सरकारच्या विविध खात्यांत काम करपी सगळे जाणांक आमी प्लॅटफॉर्म दिवंक सोदतात ज्यांचे कडेन कल्चरल टॅलंट्स आसात पूण जांकां एक्झिबीट करपाक खंय मेळना। त्याच प्रमाणे ज्यांचे कडेन कल्चरल प्रोग्राम करपाचे हें आसा धमक आसा पूण अशा मनशांक खंयच स्टेज मेळना। त्या खातीर ह्या सगळ्यांक एक करून आमचे ट्वीन हातून हें आसा। एक म्हणजे सगळे सरकारी कर्मचाऱ्यांक एक करप आनी तांचे मदीं हार्मोनियस टायस जल्माक घालप। ताच्याच बरोबर ज्यांचे कडेन कल्चरल टॅलंट्स आसा तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिवप म्हणजे आपले कितें पळय कला आसा ती कला खंय तरी तांणी सादर करपाक मेळटली तांकां अशें म्हणून। आनी तातूंतल्यान आज हो सरकारी कर्मचारी सांस्कृतिक मंच जल्माक आयिल्लो आसा। आमी ठरयलां 16 आनी 17 जूनाच्या हे 2 दीस हांगासर कला अकादमींतूच विविध तरेच्या कॉम्पिटिशन्स आमी घेतले आनी ज्या कॉम्पिटिशनांतल्यान प्रत्येकान जे टॅलंट्स आसा ते टॅलंट फुडें येवपाक आमी तांकां प्रोत्साहीत करतले। सांग्यार वाडे कुर्टी गांवांत मेगा हेल्थ कॅम्प जालो। त्याच पद्दतीन हांव मागता की जे गव्हर्मेंट जे आसा ते आमच्या ओवरऑल जे सांग्या भितर जे मेडिकली कितें प्रॉब्लेम जे आसा जे R&Dचे किंवा हेल्थ आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटराचे किंवा बाकीचे विशय आसा डॉक्टर्साचे त्या पद्दतीन तेणी आमकां ते दिवचे आनी ह्या मेडिकल कॅम्पा लागून आयज आमकां खुबशे लोकांक फायदो जातलो अशें म्हाका दिसता। हितूंतल्यान एक नवी सुरवात म्हणपाक कांय हरकत ना। फोंड्या सुरू आशिल्ल्या भाटीकर कप क्रिकेट सर्तीत MGP PCPन MGP कामाक्षीक 8 विकेटींनी मारले। Good line delivery, push to the point region for a single. Short out line delivery. Batsman push the ball to short mid wicket region.
जाल्यार MGP रायझिंग फोंडान MGP ब्लास्टर्साक 2 विकेटींनी हरयले. Oh my goodness, he's out. Far behind. Please give a big hand to Vijay. Bureau report, Prudent. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.